मान्सून वखत खंय जालां कितें जालां कितें आसा? प्री मान्सून वर्क ऑलरेडी ऑलमोस्ट कंप्लीट जातलें मडगांव कॉर्पोरेशन. सो आमी सगळ्या कावन्सिलरांक 4-4 दीस 5-5 दीस 10 लेबर 8-8 लेबर अशें कितें लेबर कशें येता ते पण दिल्ली कडेन आसा, व्हेहिकल दिल्ली कडेन आसा. म्हाका दिसता हार्डली म्हजो एक वॉर्ड उरला, म्हाका वारागास एक उरला आनी म्हाका दिसता थोडे विक्टोरी नगर तो अशें 2 काय 3 कितें वॉर्ड उरल्या. हांवें म्हजो वॉर्ड सद्या लास्ट दवर सगळें म्हणल्यार सगळ्यांचो पयलीं जावनी वॉर्ड आमी डिसिल्डिंगाक रोटेशनान दिवन बसून एडिशनल कोण गाडी मागता आमी सगळं प्रोवायड केल्ले कडेन आसा. सनसेटा वाट थोडे लेबर म्हणून एक गाडी एक्स्ट्रा दवरून ती बसून पळय एक कावन्सिलर म्हणजे दोळे मुखार आहा ताका विचार ताका रोटेशन कंप्लीट करून ताका एडिशनल कितले फावटी ट्रक आनी लेबर दिले ताका विचार. कळ्ळें? जवळ जवळ 800-900 फोटो आहा म्हज्या मोबायलाचेर. तें एक हांवें सिस्टम केल्ली प्रत्येक सुपरवायझर ज्या दिसा वॉर्डा वता त्या दिसा फोटो मार अपलोड कर म्हणून ग्रुपार. म्हणून डिनाय करपा ना कोणें मागीर फाल्यां कितें भाशणां करतलो इलेक्शना टायमार. मडगांव सिटी आपली नुस्तें केला तातूंत भितर हांवें डिजास्टर मॅनेजर 14 लेबर घेतल्या वर्सा ताचे 2 गँग केल्या. एक 15 तारखेर पावता 15 तारखेच्यान स्टार्ट जातलें सकाळ फुडें 8 ते सांजचे 8 पर्यंत एक गँग आसतलें. रातचे 8 ते सकाळ फुडें सकाळ 8 राती डे एंड नायट गँग 3 गँग आसतली. एमर्जन्सी सर्विसीस तांचे सगळे इक्विपमेंट्स 1 म्हयने पयलीं रेडी करून दवरल्या. ग्रास कटींग मशीन हें सगळें ट्री कटींग मशीन मागीर ते वयले म्हणजे कितें बारीक खाने पडले रोडार झाड पडले ते वतले तांकां पार हें तें गाडी बिडी सगळें रेडी करून दवरला. हे फावटी इन एडवान्स सगळें रेडी करून दवरले कित्याक सनसेटार कितें जाता पयलो फावट पावस पडलो काय स्लिपर जावन ते गाडयो बी पडटा सगळं निवळ केलें न्ही सगळें निवळ केलें. लेचड पडना न्ही हें जाता पयल्या पावसाक लिचाड नात मरे आतां सनसेडे तुमकां सांगलो मरे सनसेडा पिकनिके या म्हणून. बरें म्हाका तूं सांग आतां तूं चेअरपर्सनाचे 3.5 वर्सां जालीं चेअरपर्सनाक 3.5 वर्सां धांतले तूं कितले मार्क दितलो म्हाका? 8 दिता 8 मरे. ऑलमोस्ट मुगेले म्हाका दिसता मुगेले प्री मान्सून वर्क मुगेले वॉर्ड नंबर 8 मडगांव म्युनिसिपल कावन्सील आतां ऑलमोस्ट मुगेले 95% काम जालां. जे आमी रिसेल्टींग जावं केले क्लिनींग जावं जे कडेन डांप केल्ले जे कडेन डांप केल्ले सगळे आमचे उरयला. आनी जे भाशेन आमकां म्युनिसिपालिटीन आमकां बरी फेसिलिटी दिल्ली जे भाशेन आमकां ट्रक जाय त्या टायमार आमकां काडपाक मेळ्ळें सगळें आमचे असिस्ट करून घेवला. इवन आमी स्विपींग क्लिनींग पासून आमी ते निवळ केल्ले आहा. आमचे लेबर टायम टू टायम तशें आमचे गाडी आमकां खंयच्या टायमार मागल्यार मेळटा. आनीक आमचें सगळें काम जाल्लें आहा. सो सपोज कोणा जर उरल्या हो दिसा वॉर्ड नंबर 8 जाल्यार म्हाका लोकांनी म्हाका कॉन्टेक्ट करचें. इवन जे आमी जे आमचे ब्लॅक स्पॉटा पासून आमी ट्रक्स आमी काडून दवरल्या थोडे उरले एक दोन उरत कित्याक आमकां JCB मेळना आसतना उरले एक उरतलो पूण बाकी आमी सगळे मुगेले वाठार सगळें क्लियर केलां. कोणाक जर कितें उरलां जाल्यार म्हाका आमकां सांगचें कित्याक आतां पावस सुद्दां आमी पावलो. इवन जे कडेन आमी लोकांक आमी स्लॅब्स लागीं म्हणटा आमी ती आमी ते पासून प्रोवायड केल्ल्या कोणाक जाय तांकां. आनी आतां आमचो हालीं आमकां टायम आतां आमचो काबार जाता इलेक्शनाचो आमचो टर्म काबार जाता आतां 26 मे. आनीक तेन्ना आमकां मातशें प्रॉब्लेम जातलो कित्याक आमी कावन्सिलर मोडची ना. मागीर आमकां लोकां कडच्यान काम करपाक आमकां मातशें डिफिकल्ट जातलें कित्याक आमकां एडमिनिस्ट्रेटर लागलो की ना आमकां कोणाक कॉन्टेक्ट करपाचें आनी कशें करपाचें जावचें ना. सो आमी जस्ट नॉर्मल आमी आम आदमी बेश्ट मनीस आमी सादे मनीस उरतले तरी पूण आमी जे भशेन आमी पयलीं काम करताले तशें लोकांक आमी सुविधा दितले लोकां भशेन आमी काम करताले. आनी लोकांक आमची काम खबर आहा. आमी एक फोन मारल्या पुरो लोकां पावता लोकां खंयचें काम केल्लें ना म्हूण ना. जे भशेन आमकां एडमिनिस्ट्रेटर आमकां ते भशेन दितलो कित्याक आमकां जे भशेन आमचे BJP कावन्सील आशिल्ले आनी ते प्रमाणे आमी बरे भशेन लोकांक सुविधा दित सगळ्यांक बरे भशेन काम दिल्लें आहा. तशेंच आमकां सगळ्यांक आमकां सगळ्या लोकांक आमचे जे आमचे म्हणजे वॉर्ड नंबर 8 जे म्हाका इलेक्ट केल्लो ते सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा कितें म्हाका संदी दिली हें बरें लोकांलें काम करपाक आनी लोकां मुखार पावपाक आनी लोकांची बरी वळख घेवपाक. जे भशेन हांव तांकां बरी रिस्पेक्टली जाप करता तशें ते म्हाका रिस्पेक्ट करता. आनी अशें आमचे संबंद नातें वाडलां म्हणजे वार्डान वॉर्ड नंबर 8 इतलें काम केल्लें आहा. आनी असो म्हाका दिसता मुखार फ्युचराक म्हाका असो साथ दितले आनी सदांच हांव तेंचे फाटल्यान आसतलो. आमी जितले ना जितले पासून आमी लोकांचें काम करीत आसतले कित्याक अशें म्हाका लोकांचेर विश्वास आहा की आमी मुखार आमी कितें बरें करपी म्हूण लोकांक सारकें कळ्ळें. हेजेर आमची जेन्ना आमकां BJP आमची BJP पार्टी आमकां मुखार वचपाक संदी दिता तशें आमी BJP फाटल्यान रावतले.
भशेन आमकां आमचो डामो नायक आमकां फूल पाठिंबो दिता. सो तेजे फाटल्यान आमी आसा आनी आमी तो आमकां बरे भशेन मार्गदर्शन करता. ताका लागून सगळ्या म्हणजे वॉर्ड नंबर 8च्या लोकांक लागीं आनी म्हणजे म्युन्सिपालिटी जे ऑफिसरांनी सगळे जे इंजिनियर जावं जे स्टाफांनी सगळ्यांनी आमची मदत केल्या. कित्याक म्हणजे जेन्ना इन्कम सर्टिफिकेट काडपाक आमकां खूब त्रास जाता. लोकांक घराघर येता तांकां आमी इंजिनियरान आमकां लायफ सर्टिफिकेट दिवपाक आनी सगळे भशेन आमकां हेल्प केलो आहा. ते भशेन आमी लोकां मुखार बरे भशेन सुविधा दिल्ली आहा. हाका लागून म्हणजे म्युन्सिपालिटी हे आमकां बरो सपोर्ट केला आहा. असोच मुखार आमी तेंचे कडेन सपोर्ट मागता मुखार हे भशेन सगळ्याक. तर तुमच्या वॉर्ड नंबर 5 आतां खंय कितें जालां हे प्री मॉन्सून वर्क? प्री मॉन्सून आमचे ऑलमोस्ट सगळे जाल्ले आसा. म्हणजे आमकां स्टार्टींग जेन्ना चेअरपर्सनान स्टार्ट केलें सगळें रोटेशन तेन्ना फातोर्डा आमचे वॉर्डांतले सगळे डिसिल्टींग म्हणजे गटारां सगळी जी आशिल्ली ती सगळी ऑलमोस्ट डिसिल्टींग जाल्ली आसा. तशें गाडयांनी ते भरून जे आशिल्ले ते सगळे भरून सगळे क्लीन केल्या. तरी मदीं मदीं आमकां जर इमर्जन्सी लागली जाल्यार ती गाडी आमकां तो धाडटा. अशें चडशें ऑलमोस्ट म्हणजे पावसान लोकांक प्रॉब्लम जावचो ना अशें म्हाका दिसता. चडश्यो फळ्यो ज्यो म्हणजे पानां बिनां येवन सगळे जाता ते काडून ऑलमोस्ट क्लीन केल्या. बरें ह्या फावटी बरें हें घेतलां म्हणजे सगळें ऑलमोस्ट चडशीं कामां जाल्या. सो पावसान म्हाका दिसता लोकांक चड त्रास जावचो ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.